नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. गोंयच्या दर्यादेग भागांत रातचे 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवपाचे सक्तीन बंद करतले. दर्यादेग भागावेल्या पुलीस स्थानकांतल्या 40% पुलिसांक रातच्या गस्ती खातीर वापरतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज राज्य मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. अशा पद्धतीचे इन्सिडेंट्स जे आसा ते खंयच टॉलरेट करचे ना. पयर जाल्ल्या 2-3 इन्सिडेंट्सांक सोमत्याक तांकां अरेस्ट केले आनी आतां नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय तें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयला. सो पुलीस गस्त जेका म्हणटा पळय ती रातची जी ते 20% ऑफ द स्टाफ हो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बाकीचे कडेन घेतली आसतलो. पण हांगासर अजून एडिशनल 40% ऑफ द स्टाफ जो आहा पळय हो विशेष करून पुलीस क्राफ्टचो जो आहा पळय ह्या बँडांनी आसतलो जे पोस्टल ब्रँडात आसतलो जेका 10 उपरांतचे म्युझिक ओपन आनी पूर्णता बंद आसतले. ओके आणि जेका क्लोज डोर केली परमिशन्स घेतलेली आसा म्हणजे पद्दतीन तेकाच तेजे क्लोज डोर रेस्टॉरंट आनी हेजे आसा ते चालू. भाड्यान रावपी लोकांची म्हायती दिवनाशिल्ल्या घर मालकांक 1 ते 10,000 रुपया दंड दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखार दिली. पुलीस आता भाडेकरूंची म्हायती मेळोवपाक अकस्मीक पळोवणी करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. कोण व्हेरिफिकेशनचो फॉर्म जेच्याकडे आता हाज्या फुडें पुलीस जे आहा पळय म्हणजे स्पॉन्टेनियस खंयसरी वचून चॅक करतले किंवा वचून चॅक केल्या उपरांत जर तेणी व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किंवा व्हेरिफिकेशन फॉर्म आमी दिलो जर तेच्या कडेन ना जाल्यार घर मालकाक फ्रॉम 1,000 to 10,000 दॅट डिपेंड्स अपॉन तो कितले दीस रावता तो खंयच्या मेळटा सगळे त्या काही क्रायटेरियाची 10,000 रुपया पर्यंत फायन ती डायरेक्टली घर मालकाक पडटली. आनी परत त्याने जर कसलोय फाल्यां सकाळी पळयत आमी क्रायम केला जाल्यार इन्क्वायरी करता काय येवपाकूच जाय. पण फाल्यां सकाळी बाकीच्या सगळ्या भानगडी अननेसेसरी जर तेणे व्हेरिफिकेशन असलें बरें आसा तेणी ते क्रायम केला जाल्यार रोखडोच दाखयतलो आपूण व्हेरीफाय करून दवरलेलो वच जाय जाल्यार जर नासलो जाल्यार अननेसेसरी तेणी कोणी घरांत दवरला तो खरें इन्क्वायरी करता. घुवळी वखदां विरोधी पथकान आज आनीक एक धाड घालून सुमार 2.5 लाख रुपया मोलाची घुवळी वखदां ताब्यात घेतली. ही फाटल्या 24 वरां भितरची दुसरी धाड आसा. अंजुना वाठारांत घातिल्ल्या ह्या धाडीन दक्षिण भारतांतले एकल्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान चरस, कोकेन आनी DMT सारकिल्ली घुवळी वखदां जप्त केल्यात. घुवळी वखदां विरोधी पथकाचे पुलीस अधीक्षक त्रिक्रम सिंग वर्मा हांणी ही म्हायती दितना थळाव्या घुवळी वखदां विशीं सतर्क रावपाची शिटकावणी दिली. We ANC unit caught the biggest ever consignment of LSD papers ever in Goa. So it was more than 1,800 LSD block papers, and the worth of it was around more than 1 crore. So in connection with that, we got a second lead, and yesterday night we got another case in which we got a South Indian from Anjuna area, and we had leads, so we conducted a raid in his house, and we caught DMT, a new drug which is found for the first time in Goa. So I'll tell you a brief about DMT. DMT is diethyltryptamine. It is very potent drug which, you know, for 20 people to give a trip to 20 people, even 1 gram is enough. So this drug is primarily found is shipped from South America. So there is one ceremony also which is called ayahuasca ceremony, which is done for some spiritual purposes. And I have gotten information that in Goa also, in some hinterland areas, this ceremony is conducted. So this is our appeal to everyone. Anyone who gets any information regarding being a part of the ceremony or otherwise, you are please requested not to be a part of that and provide information to us. पणजे उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना स्थलांतरीत तशेंच भायल्यान येवपी लोक राज्यांत पारंपारीक वेवसाय करपाक लागले जाल्यार गोंयकारांच्या हातांत कसलोच वेवसाय उरचो ना. जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी मुळाव्या सुविधांच्या उदरगती सयत मनशाच्या उदरगती खातीर लेगीत हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें.
कायद्यात बंधनकारक म्हणून जिल्हा पंचायत त्यांना सुरुवात केली. कायद्यात बंधनकारक म्हणून मला कंप्लेंट आशिल्ली काँग्रेस काँग्रेसची करपाची बरोबर जाय फारच नाही एकदा ऑफिस दिले पण त्या ऑफिसाकडे खूपशे फावटी कंटिन्युअसली डिमांड असताना पण खंय एक फॉलोअप लागता. फॉलोअप सिद्धेश पण पयलीं म्हणजे आता शुल्कत गोरडकर ज्या कंटिन्युअसली फॉलोअप केलो त्यावेळेस तुम्ही नवीन वास घेतले खातीर नवीन ऑफिसांनी पावपाक शकले. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता एक नवीन प्रशस्त म्हणजे एकदा लोक प्रतिनिधी निवडून आयले वतात ताका आपल्याक बरें कॅबिन जाय आनी बरें कॅबिन आसलें जाल्यार काम करपाकूय बरी उमेद येता. आनी तुमचो सगळो स्टाफ आसतलो ताका एक प्रशस्त अशें बसपाची कॅबिनान सेपरेटली तुमकां मिटींग घेवपाक तुमच्या हॉल तुमी इंटरॅक्शन करपाक शकतले विशय कितें मांडपाक शकतले डिस्कस करपाक शकतले. हाज्या खातीर तुमकां खरोखरूच खूब शुभेच्छा दिता. टिकाऊपणा आणि पर्यावरणाची जपणूक ह्या खातीरची आपली वचनबद्धताय घटमूट करपाच्या दिकेन मॉन्डलेज इंडिया हांणी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि म्हापशा नगरपालिकेच्या सहकार्यान पणजेच्या मिरामार सर्कलाकडेन लायट हाऊस प्रकल्पाची सुरवात केली. 5 वर्षाच्या या प्रकल्पा अंतर्गत घन कचरो व्यवस्थापना दिकेन येवपी आडमेळी सुटाव्यो करप आणि अर्थव्यवस्थेत योगदान दिवप हे मुखेल हेत आसतले. या प्रकल्पा अंतर्गत सुमार 1000 मेट्रिक टना परस चड प्लास्टिक कोयराचे रिसायकलिंग जातले. या वेळार उलयतना गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी द फिशरमॅन कास्टिंग नेट ही कलाकृती 100% रिसायकल्ड प्लास्टिकाच्या वापरान तयार केल्या अशी माहिती दिली. ह्या कलाकृतीचे अनावरण ह्या कार्यावळी वेळार जालें. कंपनी चॉकलेट्स एंड डिफरंट प्रोडक्ट करतात व त्या रिस्पॉन्सिबल कंपनी म्हणून तांणी प्रत्येकचे तांणी अशें थारायलां की प्रत्येक पॅकेजींग करतात ताजें 90% रिसायकल जाता. सो दॅट इज अप्रिशिएबल. आनी तांणी एक हो प्लास्टीक लायट हाऊस प्रोजेक्ट घेतलो. हो प्रोजेक्ट तांणी गोंयांत म्हापसा स्टार्ट करपाक केला. तो प्रोजेक्ट 5 वर्सां चलतलो. तातूंत भितर कितें करता ते टोटल म्हापसा म्युनिसिपालिटी एरिया प्लास्टीक सेग्रिगेट करपाक पयलीं शिकयतले. ताका IECT म्हणटा इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन एंड कम्युनिकेशन ह्यो एक्टिविटी करतले. ताजे उपरांत तांणी ते MRF म्हणजे मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी ती कशी चलोवप हाचेर ते म्हायती दितले. आनी तातूंत भितर ज्यो कितें लॅक्युनो आसात गरजो आसात म्हणजे प्रेसिंग मशीन बैलिंग मशीन हें सगळें तांकां तो करून दितले. आनी हो प्रोग्राम हो 5 वर्सां खातीर म्युनिसिपालिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट भितर करार केला. आनी तो प्रोग्राम आज ऑनरेबल CM खातीर लॉन्च केला. कोंकण रेल्वेचो 34वो स्थापणूक दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनात मनयलो. ह्या कार्यावळी वेळार उलयतना कोंकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कोंकण रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नान आणि त्यांच्या सहकार्याची तुस्त केली. तशेंच आतां मेरेन कोंकण रेल्वेन वेगवेगळ्या मळाचेर मेळयिल्ल्या यशाचो तांणी नियाळ दिलो. आप सभी को विदित है कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, कोंकण रेलवे ने अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक प्रॉफिट कमाया 301 करोड़ का. आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं. इस बात से आपको आपकी सहमति होगी कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें घर परिवार में भी पुरस्कार मिलता है, किसी प्रकार की हमें इंसेंटिव मिलता है. तो मैं हमारे कोंकण रेलवे के सभी कर्मचारियों के लिए पूर्ण अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया 17,951 रुपए के भुगतान की घोषणा करता हूँ. कुल 297 कर्मचारियों 32 अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नत किया गया, प्रमोशन दिया गया. आपको DF साहब ने बताया. 253 कर्मचारियों को MSCPS दिया गया. हम आपके जो एस्पिरेशंस हैं उसके प्रति बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और चाहते हैं कि जो आपके प्रमोशनल एस्पिरेशंस हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं. और इसी सिलसिले में एक नई प्रमोशन पॉलिसी बहुत जल्द अगले सप्ताह के अंत तक हम जारी कर देंगे. आज नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे उमर अब्दुल्ला हांणी जम्मू काश्मीराचे नवे मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तशेंच सुरेंद्र कुमार चौधरी हांणी उपमुखेलमंत्री पदाचो कारभार सांबाळ्ळा. या सोपूतविधी सुवाळ्यांत काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आणि विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी तशेंच प्रियांका गांधी वाड्रा हांचे सयत फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव, PDPचे मुखेली महबूबा मुफ्ती, आपाचे संजय सिंग तशेंच CPIचे वतीन D राजा ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले.
मजगतीं जम्मू काश्मीरान काँग्रेस पक्षान मंत्रिमंडळान वांटेकार न जावपाचो निर्णय घेतला। हे विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तारीक हमीद कर्रा हांणी म्हायती दितना केंद्रान जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो दिवंक नाशिल्ल्यान विरोध दर्शावपा हेतान काँग्रेस पक्षान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगलां। चेन्नईत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या। चेन्नईपासून सुमार 490 किलोमीटर अंतराचेर बंगालच्या खाडींत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान तामिळनाडू तशेंच दक्षिण आंध्र प्रदेश वाठारांत वादळी परिस्थिती जाल्या। फुडल्या 24 वरांत तामिळनाडू तशेंच पुद्दुचेरी वाठारांत हुंवारासारकी परिस्थिती जावपाक शकता अशें तामिळनाडू हवामान खात्यान जारी केलां। तशेंच फुडल्या 2 दिसां खातीर उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या। पावसाक लागून प्रभावित वाठारांनी साबार शैक्षणिक संस्था बंद दवरल्यात। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।